So, section start करूया. उत्तम देवाचं पान करूया. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं भवतारिणं परमानन्दमाधवम् हरे कृष्ण मळी आयच्याक जनरल टॉपिक फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस आमकां कळटा इति म्हणून क्षम दिवंक नाजाल्यार केले जाल्यार चूक कितें जाल्यार आमी क्षम मागूंक ताचे पावर तें उतल मात्र ताका शक्ती आसा नाजाल्यार आमी इतली कोरयात इतली करूं पळना नाजाल्यार आमकां खंयचे सिच्युएशनार आमी फॉरगिव करूं पळना हें सगळं आमकां थ्रू स्पिरिच्युअल स्टडीज तुगून आमकां मस्त विवरोस हातूंत मेळटा भगवद्गीता जाल्यार भागवतान जाल्यार आमकां खंयचे खंयचे कोण कोण आले तुकून आमकां तें विवर मेळटा स म्हण चोवया जनरल टॉपिक तर फॉरगिवनेस मलायलाचे इतकी म्हण चोवया आमी एका लाळालगी नाले मनशालगी आमी फॉरगिव कोरका म्हळ्यार इतकी ताणे आमकां इतें जाल्यार हर्ट नाजाल्यार ताणे आमकां आमचेर एक अपराध केल्लो ताणे अपराध कोरून आमी तें मनांत दवरना तिणी आमी वीस दवरून आमी ताका क्षम दिताय तें एक्चुअली आमी गेले कोंकणी भाशेन आमचेर कोण की अपराध दीड नाल्यार अपराध केल्लो तें आमी मनांत दवरना तिणें आमी ताजे लेगी क्षम करताय तें सगळ्यांक तें डायजेस्ट जावंक म्हणून न्हय फॉरगिवनेस म्हण सांगल्यार हे कलियुगांत इट्स अ रेयर थिंग वाय शूड आय फॉरगिव हाऊ कॅन आय फॉरगेट तेन्ना सगळें कळटलें ती म्हळ्यार कलियुगांत मायंड रेस्टलेसनेस नाजाल्यार क्वारलसम हे सगळ्या कलियुगाचे क्वालिटीज तळी फॉरगिवनेस म्हण सांगल्यार तें आगे आमकां चा ह्युमिलिटी नाजाल्यार चा हंबल जावन नाजाल्यार तुलें टॉलरेट करचें आळा मात्र आमकां मेळचें हें तें ए क्वालिटी ए गिफ्टेड क्वालिटी फॉरगिवनेस एका 90% 95% मनशांनी फॉरगिव करूंक रेडी जाय तांकां तें फॉरगेट करूं जायना तळी आदी आमकां चोवया आमचेर कोण की हें अशी हें करना फुडें आम कितें करूं आमकां कशी टायम फॉरगिव करूं जायना नाजाल्यार ताका दोन एस्पेक्ट आसा एका एस्पेक्ट म्हण सांगल्यार हें सांगलां म्हणटा इतक्या मनशांक तें फॉरगेट करूं जायना नाजाल्यार इतक्या तें मनशांक क्षमीत जमचें जायना म्हण चोवंक तें तिका सांगताय म्हळ्यार तांदूळ एक पॉयंट ताण मिजे लगी माप निवगिल ना ताण मिजे लगी क्षम निवगिल अपॉलॉजी केले ना देन वाय शूड आय फॉरगिव हिम तें फर्स्ट सेकंड पॉयंट कितें म्हूण सांगल्यार आमकां क्वालिटी जावंका आमकां फॉरगिव करता म्हूण सांगल्यार वी शूड गेट ए क्वालिटी आमगे हृदयांत स्नेह जावंका ताजेर आशिल्लेले एका
compassion, love and compassion. Then doing factors is te janka. Third, first, yes, but he didn't ask for apology. Tawlanka forgive kurujana. Second thing, forgive kurchalanka love and compassion malane pointers. Then do niya nastan. Okay. Then third comes it means yeah, forgive kurcha ala ata mijere ka upradaylo. Aun takitya forgive kur kamlari migya harde adu ek wickedness dasta. दुष्टता दुष्ट विचारस नाजलारी इथे म्हणून सांगत आहे आमगेले हृदय दौर्बल्यम सांगते वीकनेस तर तीन पॉइंट्स जाल्यार आमकां फॉरगिव करूचें ओके मागीर पावर ऑफ फॉरगिवनेस फॉरगिव केल्यार इतलें जातालें वाय शूड यू फॉरगिव तें कितें म्हळ्यार आमकां समाधान जाय आमकां जिवितांतू हॅपीनेस संतोष पावका समाधान जे आमकां तेदुकून आमी फॉरगिव करता तागे बगेनी तो कोण की आमकां हर्ट करता जाल्यार ताजे बगेनी आमी आमगेर शंकाक आमगेर हृदय क्लियर जावच्याक आमगे मना हॅपीनेस येवच्या आमी ताजे लागीं फॉरगिव कोरयात जाल्यार आमकां समाधान नित्यम जाता ऑफकोर्स ताणें आमकां इथे हर्ट केलें आसतना नाल्यार तिणें तें हर्ट केलें आसतना नाल्यार आमकां आमचेर अपराध केलो आसतलो बट आमकां एक समाधान मेळका जाल्यार वी हॅव टू फॉरगेट इट अँड गो फॉरवर्ड वी हॅव टू मूव ऑन विथआउट एनी what stress तें स्ट्रेस मदनांतू येवनासलें आमी मुखार वचूंक जाल्यार आमी हॅपी जावन जिवी जावंका हॅपीनेस येवंका मागीर तिणें सांगल्यार आमी ते एक फिलींग तुकून ते एक अनुभव जाता आमकां ताणें आमचेर अपराध केल्लो तो आमी फॉरगिव केल्लें ना जाल्यार वी कॅनॉट कम आउट ऑफ दॅट फिलींग एक पॉइंट हॅपी जावन रावूंका हॅपी लिविंग नाजाल्यार हेल्थी लिविंग हे दोन पॉइंट वाय यू शूड फॉरगिव तें जावन येता इथे म्हळ्यार if you are not forgetting the bad effects tiki or if you are not forgiving ते जाता आमी ते मन्नांतू कोप मन्नांतू कोप मागीर ते हर्ट फिलींग ते सगळें जावन वी बिकम मनो विचार नाजाल्यार ते मनोविकार म्हणून सांगता नाजाल्यार ते डिप्रेस्ड फिलींग तें दुख्ख येणू आसता आमकां आतां म्हाका मस्त जाणांनी तें उरलें सवलें म्हण आसताना म्हाका तातूंत विचार काणी नाजाल्यार एक 4 दीस म्हाका न्हिद पडना थोडी ती आमी हे आमगेल बॉडी नाजाल्यार आमगेल मायंड आसा ना स्पिरिच्युअलायज कोरका आनीक वी हॅव टू थँक गॉड उतलें हांव तांणी जगता उतलें हांव केल्या तें आमगें कर्मफल हांव तिकी गेल्या जन्माक नाजाल्यार हांव तिकी पूर्व जन्माक कोरून दवरलें आसा आमगेले മലയാളം സംഘം ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും നാളെ നീ എന്നെ കൊല്ലണം तशी एका हे सांगता तळी आम्ही तें केलें आसताना तळ तें आमकां फाट घेता नाजाल्यार इट फॉलोस अस आमगेल कर्म फल ते दुखून आमकां हे सांगता आमगे सीजनल हॅपीनेस एंड सॉरो अंतू सांगता शीतोष्ण सुख दुःखದ ಆಗಪಾಪ ಏನೋ ನಿತ್ಯ ತಾಂ ತಿದಿಶಿಷ್ಟ ಭಾರತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಂತೂ सांगता तो शीतोष्ण सुख दुःखದ अదే कशी की शेळवो वतून उष्णता तशी हॅपीनेस सोर येता तळी आमकां कोणाक आमचेर कोणूय अपराध करताय नाजाल्यार आम्ही ते सफर आमच्या आशिल्ले आम्ही ऑलरेडी आम्ही ते कांडवले आसा आम्ही ऑलरेडी ते तातूंत
हें करता इति आमकां ते आमी सफर जावं का म्हणलें आमी कोरून दवरलें बोर कायली तावळी आमकां ते दुख येता तावळी तांतून आमी रिकवर जावंक कशी रिकवर जावंक ते हें सांगितलें म्हणट कोण जाल्यार हें सांगितलें म्हणट he is not deserving forgiveness at point आमचेर केल्ल्या अपराधाचेर नाजाल्यार आमकां कोण हर्ट करता जाल्यार आमी फॉरगिव करता बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज डिझर्विंग बिकॉज वी वॉन्ट टू लिव्ह हॅपीली तें हांव सांगून जालें आनीक नेक्स्ट म्हणून सांगल्यार इट शोज अवर मेच्युरिटी आमगेल मेच्युरिटी हें सांगितलें म्हणटर आमी उतुलकी मेच्युअर्ड जावन दाखयताय ते नाजाल्यार आमी आमगेल ग्रेटनेस म्हूण सांगताय इफ ए पर्सन इज फॉरगिविंग नाजाल्यार इफ ए पर्सन इज टेकिंग इट लायटली इट्स अ ग्रेटनेस टू दॅट पर्सन ते जनाल नाल्यार ते मनशालें एका देवान दिल्लें ग्रेटनेस नाल्यार गिफ्ट म्हूण सांगुया ते दवरून आमी मुखार वचुका नाजाल्यार हें सांगितलें म्हणटा आमगे मन्ना तूं काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हें सगळं आमगे षडारी म्हूण सांगिल्यार सगळेता आमगेले इगो वाडता ते इगो वाडता ते इगो म्हूण सांगिल्यार आमकां कळटा भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति मे भिन्न हे देवालीची एक मेटीरियल एनर्जी ते मेटीरियल एनर्जी आमी ताका एक्सप्लॉइट करता नाजाल्यार हे इगो नाजाल्यार हे हे आमगेलें हे देह म्हणलें टेम्पररी इट्स ओनली वेहिकल हे टेम्पररी तातूंत आमी कांय एन्जॉय करचें कांय ना नाजाल्यार ते आमी मनाक करता ते हर्ट मेळलें हें म्हाका न्हय म्हगेली बॉडी मात्र म्हाका ही म्हगेली बॉडी इट्स अ वेहिकल ओके तर तेची आमी मन्ना करता जाल्यार आमकां तें कसल दुख येना तातूंत ताळी हें कोळना तिणेंत आमी ताणें म्हाका अशी सांगिल्लें हांव ताका 4 सांगता न्हू मागीर तो 10 सांगतलो मागीर हांव 12 सांगता न्ही अशी सगळें जायना पडे आमी ती करताय वी आर वेस्टिंग अवर एनर्जी देवान दिल्ले चांग एनर्जी आमी वेस्ट करताय वी आर मिसयुजींग अवर बॉडी वी आर मिसयुजींग अवर मायंड वी आर मिसयुजींग अवर इति म्हूण सांगता ते सोल ते सोलाक आमी पीसफूल जावन राबोवचे कडेन आमी हे ग्रड्जस नाजाल्यार इनिमिटी एनॉमिसिटी मस्त कुटस ते सगळं मुखार येता नಮ್ದು ಏನ್ ಸಗ ಚಣ ಬಡ ಅವ ಸಂಗದ ಈಗ ಸನಚಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಪೋಸನ್ लगे ना तुची फीवर दिता मागिरी मस्त कुठ अजे सांगू असं आम्ही आमगे माइंड अशी ट्रिगर जाता तशीची इति जात म्हणून सांगला रे मना तू येता हेट्रेडनेस नाल्यार तेस्सल एक इल फीलिंग मस्त कूट येता तावळी तिजत म्हळ्यार आमगे बॉडीन मस्त ग्लॅन्स आसा तावळी तातूंत एक मेन इम्पॉर्टंट हॉर्मोन्स हे क्रिएट करचे एड्रिनालिन ग्लॅंड तावळी ते एड्रिनालिन ग्लॅंड्साचे ते हॉर्मोन्स इशी हाय जावन येता आम्ही उतुकी डिप्रेस्ड आम्ही उतुकी मेंटल वरीज काडताय नाजाल्यार आम्ही उतुकी विद्वेष दाखयताय जाल्यार हे एड्रिनालिन अशी येणू आसतना इट्स अ स्ट्रेस रिलेटेड हॉर्मोन तर ते इन्क्रीज जाता तशी हांव स्ट्रेस चडटा तर ते एक्चुअली इट इज कनेक्टेड विथ द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन ताणे ब्रेनाचे हे बॅलन्सिंग इश्यू येता hormonal balance then it is connecting with the hypothalamus हे सगळं जायना बडे तांतू भितर नाडचे केमिकल रिएक्शन्स आसा हॉर्मोन्साचे हे सगळं जावन येनायताय हे फुल्ल आमगे बॉडीन नेगेटिविटी नाल्यार ते स्ट्रेस चड जावता
ये स्ट्रेस चढ़ता जला तिजत जन में आमगे बीपी चढ़ता हार्ट बीट चढ़ना पड़ा ये कंटिन्यूस जानो आमका ब्रेथलेसनेस येता ओके ताळी त्या ब्रेथलेसनेस इट लीड्स टू इन्सुलिन इनक्रीज ताळी हे सगळं रिलेटेड ताळी हे सगळं मी काम जांदोर काजला तिकोर का we have to forgive. You forget and forgive and live happily. Because all this stress comes into the cancerous cells. The cancerous cells, the insulin ची आम्ही चढची कार्बोहायड्रेट खातनी नाजलारी आमगे बॉडी इंतू चढची ये कितें starch ते related obesity cancer ദെസൻ സഗത്ത തളി ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಲ ಐತಿ ഏറ്റവും ಜಾಗಲಾನ ಶುಗರ್ ತಳ मी शुगर चढ खाताय ना तवळ हे सगळं आमगे बॉडी ऑलरेडी कॅन्सर सेल्स असे പക്ഷെ इट्स अ डॉर्मेंट जांपळंत പക്ഷെ ಏನ್ ಸಂಕಿಲ ಮಟ ಎಷ್ಟಿತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಶುವರ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು another stage ತವಳಿ live happily without any tension you practice forgiveness या मी एके कुटाची आमका उतुलकी गुरुवारी नाचलारी आमका भागवत तुगुन भगवद्गीता तुगुन सगळं आमका मस्त ये इम्पॉर्टंट असं किती म्हळारी आमका ये मेमरीज काय आमका विसरू जमना आमका इति कोरता म्हळारी अशी आमका इथे एका ट्रिगर जमचे असं जाल्यारी वी हॅव टू स्टे अवे फ्रॉम दॅट प्रॉब्लेम्स आम्ही आमकां एखाद्यान सोवलें आनी नेक्स्ट टाइम दिकना फुडें हांव ताका चारी सोवतलो नाल्यार हांव चारी धा उलयतलो नो जस्ट इग्नोर दॅट सिच्युएशन ते येवनातील मट एक यू स्कीप दॅट सिच्युएशन नाजाल्यार ती कोरता म्हळ्यार तूं दिकील जाल्यार कांय जाल्लें ना म्हळ्यार म्हणटची यू बिहेव सो तेंच ताका एका पनिशमेंट आमी तें केअर केलें ना नाजाल्यार आम्ही त्याच्यापासून चिंतन केले ना ताका दिसू का तवळी इट रिलेट्स टू आमकांय हॅपीनेस आम्ही त्या टॉपिक काडूपणा आम्ही जस्ट इग्नोर इट तशी सगळं नाजाल्यार तिच्या तने आमगे लायफ रुईन आम्हीच आमगे लायफ नश्ट करतय नाश करतय ते गुरुवर्य सांगत इथे म्हळ्यार आमगे forgiveness is the foundation of meaningful deep true relation with the whom with the soul नाजलारी एका आमका एका भक्ता लगी नाजलारी आमकेलेच मन ना तू आमके एका डीप रिलेशन कोरगा आमका हे सगळं जाल्यारी आम्ही कशी सांगत आहे चेतो दर्पण मार्जनम तर ते मन नागू उतलेंची धुळी नाजाल्यार उतलेंची हे जाल्यारी आमकां ते आमकां कांय लिकून ना आमकां आमी माइंड सगळं क्लियर जे आमकां नाजाल्यार आमकां तातूंत मुखार वचूंक ना ओके अथवा आमी हे सांगिल्लें हांव सांगता दोगते जण हांगेला सिनियर डिवोटीज लेक्चर आयकून म्हाका मेळ्ळा न्ही ती म्हणून सांगल्यार तांणी सांगत आई आमगे हायर स्पिरिच्युअल लायफाचे ब्रिज ते ब्रिज आमी ब्रेक करताय आमी फॉरगिव केले ना जाल्यार आमी क्षम केले ना जाल्यार आमगे स्पिरिच्युअल लायफार उंचार वचा जमना तर म्हळ्यार कलियुगांतले एक पॉइंट इथे म्हळ्यार कॉरल्स आमत सगळे तमिळ ब्रदर्स तमिळ नेशन्स तमिळ विलेज तमिळ सगळं ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕಾರಲ್ ಸಗಟ ಸೊಪ್ಸಪೂರ್ ಅಕ್ಕ बघेक फायट करून वचतानी ताळ्या आमी इतके करतानी आमकां ते आमकां फॉरगिव करूं जाय ना जाल्यार नेते हांव सांगिल्लें अर्ली हांव सांगिल्लें वी आर द सफरर्स and chaos हांगा मस्त प्रॉब्लेम തന്നെ ശരിക്കും മस्त അത് उतुलकी जनरेशन एंड जनरेशन व्यात वैर दवरताय सनोस्तना चड्डू पोप दाखयता
सनच 6 मासाचे 8 मासाचे कोपू दाखयता ह्यो कोपू खंय तुगून कोणें हें केलें हांगासर थिंक केलें हांगासर तो कोपू खंय तुगून येता नाजाल्यार एका शोड म्हाका घालता मिगेल चेल्ली सानी आसतना तिच्या मुखार एका सानच चेडूं खेळतालें ते चेडा 1.5 वर्सां मिगेल चेडा 6 मास तें चेडूं सांगता आय विल किल हर सॉरी 1.5 वर्सां न्ही ताका जस्ट अंतू UKG वता ते शिकण्याकी ते आय विल किल हर म्हूण सांगू का जाल्यार ती भाश तेच्या धा कशी वाडटा हे मिगेंच्या 2 मास आशिल्लें तें UKG वचून चेडूं ताळी तें टेस्ट म्हूण सांगता अम्मा बापायन कांय तांकां ते प्रायर शिकोवंक ना ताळी हें सगळं पूर्व जन्मांत नित्य कूट घेवन येताय म्हूण आमकां सांगूचें ना ताळी ते तिकून हें सांगिल्लें म्हणटा एका आय विल शूट हर नाल्यार आय विल किल हर म्हूण सांगून त्याच्या अर्धांची सांगू का कोर का जाल्यार तागेले मनांतू उतून मात्र वयर आसतालें नाजाल्यार तो इत्ते कूट घेवन येता आसतलें आ मिथ्या अहंगारू आमी सांगताय भूमीरापो नलो वायू हमनो पंचभूत न्हू बाकी तीन सटल बॉडी त्या सटल बॉडीन तुला हे मिथ्या अहंगारू तावळी तांणी तें घेवन येता जाल्यार आमकां तांगेलें टेस्ट नाजाल्यार तांगेलें डिझायर आमकां सांगू जमना ते देखून हें सांगिल्लें म्हणटा आमी हें कलियुगांत हें सगळं सर्वसाधारण प्रायण अल्पायुष्य सभ्य तो श्लोक अनलकी नाजाल्यार मिसगायडड नाजाल्यार हें फट्टी सांगूचें हें सगळं कलियुगाचें क्वॉलिटीज तातूंतून सगळं आमी रिवेंज जावो नाजाल्यार रिसेंटफूल जावो नाजाल्यार कोप जावो विद्वेष जावो मना दवरना तिने आमी हें सगळं फॉरगिव मागीर एक सिनियर डिवोटी सांगताले आमकां एनिमीसांक क्षमा दिवयात बट नॉट फ्रेंड्स म्हणून सांगिल्ल्यार मागीर तो तें सगळं घेवन येतलो मागीर तो उल्लंच्या येतलो फ्रेंड्स ते टायमार आमकां हर्ट केलें जाल्यार मागीर तो तें सांगून येतलो ताच्याकय आमकां एनिमीसांक फॉरगिव करूं इजी म्हूण सांगताय सिनियर डिवोटीस जावी आता बट हें सांगिल्लें म्हणटा आमी उठून की प्रॅक्टीस करूं आमी हें सांगिल्लें म्हणटा आमकां हें फॉरगिव करूं सिलें कळी दिता कृष्णाची लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ म्हळ्यार वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा ममैवांश जीवलोके सगळं अंतूय देवूच आसा तर ती क्वॉलिटी आमकां देवू दिता मागीर आमगेनी तें सगळं कर्मफल सगळं जावन आमी येताय जाल्यार आमी हें सगळं दुःख सगळं आमच्या पुटांत वचतालें चांग केले लाळांकय बालाव जाता बालाव वाळांकय चांग जाता तें तांगेलें कर्मफल हें सांगलें म्हणटा निमगूय आतां आमी हे जन्माक कोणा बालाव केलें ना जाल्यार हांव हितून मात्र सफर जाता नो डाउट इतलें म्हळ्यार all the things are related with the karma. It's a law of nature. आम्ही तिघी every action there is a equal and opposite reaction. ताळी it's a law of karma. ताळी आम्ही तिघी कोरंदवला म्हणून आमकां कळना आम्ही तिघेवन येताय म्हणून आमकां कळना ताळी हें सगळं एका शमिजमची आशिल्ली कॅपासिटी नाजाल्यार शमदिनची नाजाल्यार वेगळाचेरी लव एंड अफेक्शन जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करता जाल्यार न्ही नाजाल्यार अर्ली हांव सांगिल्लें म्हणटा आमगेलें हें सांगिल्लें म्हणटा आमगेलें हॅपिनस नाजाल्यार आमगेलें हेल्थ डिटिरियोरेट जाता नाजाल्यार रुईन जाता थळी ते एक पावर ऑफ मर्सी येता देवान एक मर्सी थ्रू अस वेगळाचेर आमकां मर्सी दाखोवंक जाता आमकां कितेंय केलें जाल्यार आमी तें क्षमेन आमी मुखार वचूंक ताळी ही कशी आमी मनाक करयात म्हूण सांगिल्यार अंडरस्टँड दॅम
softly. एक आळाका मी मनाक कोरका ताणी इत्ती पसावत तागेन बॅकग्राऊंड आम्ही मनाक कोरका तागेन बॅकग्राऊंड आम्ही मनाक केल्यारी ट्राय टू अंडरस्टँड व्हेरी सॉफ्टली मागीर सांगता म्हळ्यार आमकां हिस्टॉरिकल एक्झाम्पल्स आसात हिस्टॉरिकल काली हांव ऐकिल्ल्यान हांवें सांगिल्लें ना तर कुंती कुंती देवी कचय उतुल्की महाराणी गेल पंच पांडव तांकां तांणी उतुल्कीशी साफर जाली नेवें ते कुंती देवीन कोणाकय पूण हें केलें नासलें तिणें कोणा शाप दिलो ना ती केदनाय कृष्णाक उलदून असलेली कुंती देवीन सांगिल्लें द्वारका वता कृष्ण तांगेलें कुरुक्षेत्रा युद्धान जेवन द्वारका वचल्यार कुंती देवी सांगत की म्हाका तूं आनीक दुःख दी जाल्यार तर म्हाका तुका केदनाय उडगास आसा आत्ता भितर तूं मिजी फुटां दिलो कृष्णा आनीक आनीक तूं म्हाका दुःख दी जाल्यार तर म्हाका तुका केदनाय उडगास येतलो तें तर तांगेलें का उतुल्कीची उंचारी आम्ही सगळं काय ना आम्ही बोम्स तांगे मुखारी तुतलीच देवूय कुंती लगी बुवा पप्पा भयण म्हणल्यार तुतले क्लोज जावन आशिल्ली कुंती जाल्यार अच्यो पांचालीक उतलेची साफर जालें പക്ഷെ ഞാൻ സംഗിലെ म्हणटा पांचालीन कोणाले क्षमा केले ना पांचालीन सांगिलें ते दुशासनाने रगत हाणून मिगेल्या केंसा लावन तिनके सोना शिशी तगेले दुर्योधनाल जांग फुटोन तिन्नेलें हांव क्षमिजन पांचालीन क्षमा दिले ना तर पांचालीन बी ते शाप दिलो जाल्यार हस्तिनापूर सगळें लासून वता तुतलें दुःख ते पांचालीक द्रौपदीक दिल्लें ना तळी तें सगळं मी तू हिस्टॉरिकल एक्सपिरियन्सेस ना जाल्यार तांगेलें हें सांगिल्लें म्हणटा नेत्यान सांगिल्लें म्हणटा इट्स अवर बॉडी इज टेम्पररी आम्ही हें सगळेंच आमगे बॉडीन हे नेगेटिविटी सगळीच आमगे बॉडीन तू हाणतीन म्हणटा आमी चोवका तें जावन हें सांगिल्लें म्हणटा कशी आमचो चुकून आमी ते बगी ती कोरका म्हण लगीन डिटॅचमेंट आमकां केदां आणखी एका स्ट्रेस येता नाजाल्यार वी हॅव टू कीप एवे हांव अर्ली सांगिल्लें तळी डिटॅचमेंट इज द ग्रेट मेडिसिन एसलेगा सिच्युएशन तुका स्ट्रेस सिच्युएशन आमकां येता जाल्यार वी हॅव टू डिटॅच वी हॅव टू कीप डिटॅचमेंट तुतलेंच मन्ना दवरल्यार पुरो मन्ना एक बाउंड्री गेल्यार पुरो आमी तें भायर दाखोवंक म्हणना वी हॅव टू कीप ए बाउंड्री maybe आमकां फोन कॉल्स यू स्विच ऑफ द फोन कॉल और हें सांगिल्लें म्हणटा तो फोन हांव आमकां उलोवनूच फोन करना पळय तो आमकां सोवनूच यू ब्लॉक द नंबर तें कुठं समाधान एक आमी तें केन्ना आयकूंक म्हणना तळी डिटॅचमेंट इट्स ए ग्रेट मेडिसिन मागीर आमी कोण की आमी त्यागी इतलें स्ट्रेस कोरका आमी इटर्नल सर्वंट्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा तळी आमी तें प्रॅक्टीस करूंक ट्राय करता आमी हे दुःखांत कोण तिन्ने वी हॅव टू try to serve God. Eternal servants of God. ഇത് म्हळ्यार beyond death, there is a life. तळी आनीक आमी हेंच कोरून आसतना तळी आमी वी आर द इटर्नल सर्वंट्स ऑफ गॉड म्हणून आमी मन्ना लेखूका डोंट ट्राय टू एन्जॉय द मेटेरियल एनर्जी आमी आमकां मेळ्ळें हें बाह्य शक्ती नाजाल्यार आमगे देह एन्जॉय करूंक ट्राय करूं नाका तें एक कैरी वी आर जस्ट एक पपेट वी आर नॉट दिस बॉडी कृष्णाला हातां आसलें पपेट केदां जाल्यार हें पपेट खाला पळोवन फुटून वचत तळी ते बगे काय आमी चड आमगेल देह म्हूण सांगून आमी हे मेटेरियल एनर्जी एन्जॉय करूपणा तें सगळं एक म्हळ्यार आमकां जाय हांव नेरते सांगिल्लें म्हणटची आमकां जावंका हॅपी एंड ब्लिसफुल लायफ तें आमी देवा लेगी
तुकुन मागून घेऊ का नंतर ना आम्ही हे सगळं चोवन आमकां काय हे मेळना आमकां समाधान मेळना इवन भक्ती विनोद ठाकूर सांगता आम्ही कशी कंपॅशनेट नाजाल्यार कंपॅशन जावं का हा नाजाल्यार आम्ही कशी हे डेव्हलप करता म्हणून सांगता भक्ती विनोद ठाकूर सांगता तुम्ही आद्य ह्युमिलिटी ती म्हणून शिकू का ट्राय टू बिकम ए हंबल पर्सन हांव नेत्र सांगिल्लें आम्ही फॉरगिव करता जाल्यार आमके क्वालिटी जावं न्हय तर ती ह्युमिलिटी अँड मर्सी दया वेगळ्याचेर दया दिसूं का नाजाल्यार ह्युमिलिटी वॉट इज ह्युमिलिटी म्हणून गुयात न्हय ह्युमिलिटी सगळं आतां आम्ही हे स्पिरिच्युअल लायनार नाजाल्यार आम्ही हे भगवद्गीता भागवतम चैतन्य हे कितें शिष्टाष्टकम सगळं शिकना पडता ह्युमिलिटी ती म्हणून आमकां मनान जातालें तें ओळख तिणें तुर्की आमगेर आतां हे भागवत पुराणान तिणें नाजाल्यार हे इस्कॉनान तिणें उतुनकीच चुट्टू आमगेले इन एंड अराउंड मस्त जाण आसा तांकां ह्युमिलिटी ती म्हणून कळना हांव सांगिलें 3 वर्षाच्या दासरी ते सजीब येता तर तांकां ह्युमिलिटी आमी ती म्हण पळोवंक ते देखून आतां हें सांगलां म्हणटा चिल्ड्रन कॅम्प नाजाल्यार इस्कॉन समर कॅम्प नाजाल्यार आमकां सगळं आमी एका सीड घालून चेडवांक आतां चेडूं सगळं हे टीव्ही चोवनूय नाजाल्यार मिडिया आतां समासाच्या खाण दिवंक जाल्यार ताका हें दिवंक मोबायल हातांत दिवंक समासाच्या धाक आम्ही सगळं उतरकी वर्षींत आम्ही मोबाईल सरी आम्ही दिकीन स मासाच्या दाक खाण दिवंक जाल्यार मोबायल हातांत दिवंक तो तें वर्ल्ड तळी ताजेर तुका नित्य तांचेर शिकता हें सांगलां म्हणटा फर्स्ट इम्प्रेशन तांगे ब्रेन तुमकी प्योर एंड परफेक्ट तळेन अनावश्यक मीडिया इन्फ्लुएन्स वचना पड मीडिया तुकून एक ಒಚ್ಚು ಮರಲ ಮಟ್ಟ एक स्टॅम्प मरला म्हणटच बल्लाव सगळं चेडूं तू आद्यमच स्ट्राईक जाताना त्यांच्या ते चांग शिकतनी बल्लाव तर आद्यमच तांगे मन स्ट्राईक जाता तर ते देखून आम्ही चेडूं म्हणना तू 6 मास जावो 2 वर्ष जावो 3 वर्ष जावो चेडूंक गीता क्लास हाण बेस्से तांणी आयकोय तांकां जिबेरी हें नासतना बट तांणी आयकोय तांणी गीत म्हणोय भजन कोरोय तशी आमकां ते चेडूंक डेव्हलप करून हाडी येतात ते सगळं आमी ट्रेन करून सान्नां आसतना तुगून आमी ट्रेन करून आमी देवा पासून ताजे मन्ना तूं एक सीड वी हॅव टू सो द सीड नाजाल्यार आमकां आनी आमचे जनरेशनाक आमकां हेका चांग चेडूं मेळका म्हळ्यार मस्त कष्ट तर तें सगळं आमी तांचे कडेन प्रॅक्टीस करूंक ह्युमिलिटी ती म्हणून आमी वी आर द इटर्नल सर्वेंट म्हणून कळका आय एम व्हेरी इनसिग्निफिकंट नाजाल्यार आय एम nowhere in front of God, in front of senior devotees. I am dasanu 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 dasa. तशी तर आम्ही त्या हंबलनेस आम्ही शिकोंक आम्ही शिष्टाष्टकं शिकत आहे ना तांतूल एक श्लोक आसा ना तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान्यदेन कीर्तनीय सदा हरिः तळी हे सगळं तांतू तुकुनूच आम्ही तण पशी आमगे उतून की मड्डन वताय न्हय तणान तुल्यान आमी तें तण अशी बावगून दिता तें जावना म्हणटा तें दुसरे विचार येता जाल्यार तें बावगून दिता तळ आमगे मात्यार कोण मारता जाल्यार आमी बावगून दी आतां काला तें उण आमकां बावगून दिवप म्हळ्यार उण मात्यान शी धरता तळी हंबल जांचे कडेन हंबल जावंक देवा मुखार हंबल जावंक हें ना जाल्यार हें सांगिल्लें म्हणटा आमकां मुखावेलें सांगता न्ही हे 21st सेंच्युरी इन्वेस्ट सगळं उलयता तूं म्हूण सांगता न्ही कशें आमकां मेळ्ळें जाल्यार उणेच सत्तांक आमकां छान करूं जमना अशें देवानी तिगी आमचे सांगिल्लें जाल्यार इट्स 100% ट्रूथ तें सुप्रीम ट्रूथ आमी फॉलो करता हीच नाजाल्यार हें
बॉडी काणू जावो आमका उतली चांग जीभ दिवन जावो उतले चांग कानू दिवन जावो नाजाल्यार आमगेने ब्रेन आमका देवास्मरण करूसिल्यान ब्रेन दिवन एवरीथिंग इज ए वेस्ट आमका ते कांय प्रयोजन मिळना मात्र न्ही देवू लेखतलो उतले सगळं हांव दिवन तो माकुड घास करना जाल्यार नेक्स्ट जन्म हांव इत्याक दिवंका दुसरे तुमरे गजांग वेगळ्या योनींतू वेगळ खाल्लाचे योनींतू वेगळ एक मृग जावो ते मृगां तेंका आयना नवे उलोवंक म्हणना नाजाल्यार आयकूंक म्हणना तांकां तांगे ते टायमार फूड मीट इटींग हें कितें स्लीपिंग मीटिंग तांगेले मनशान करचें तांकां हांगे देवा स्मरण हे ह्युमन बर्तांत मात्र देवा स्मरण कोरयात ते आमी कोरका जावन आसा Only in compassion towards living entity. Compassion, कशी म्हणू सांगता आम्ही भक्ती विनोद ठाकुरान सांगितलं म्हणटाची हांव खंय हांव कोण नाही जड्ज करूंक हांव नो बट आय एम नो वेअर टू जड्ज एनीबडी आय एम नो वेअर एनी पनिश एनीबडी हांव कोणाक शिक्षा दिवचा जावो हांव कोणाक जड्ज करू जावो हांव कोण न्हय आय एम ओनली ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड हरी ते आमी म्हणना तूं केदनाय दवरता तशी करना पडे इट्स अ गिफ्टेड ते आमका मेळचे एक गिफ्ट जावनू आमगेले बॉडीक आमगेले एक गिफ्ट जावनू येता तू ते कळली ते हे सांगता श्रीमद भागवतांत हांव सांगिलें कशी हें कर्मफल हांव उतलें चांग केलें न्ही म्हाका अशी उतलें दुख येता निवंगूय आळांक हांव इती तेट्ट नाजाल्यार हांव इती चुकी करून की हांव उतलें सफर जाता निंगिता ते एक दुखेन आपण मात्र आमी देवाले निंगिता हांव उतलेंच हांव कोणा बदलाव केलें ना हांव इत्याकी उतलें दुख काडटा नाल्यार कितें जाल्यार तावळी हें सांगिल्लें म्हणटा नेते हांव सांगिलें कर्मफलम उतलें कर्मफल जाल्यार आमी इतके करता म्हळ्यार देवा पांयांकडेन वचूंक तते ते अंतु श्लोक ततेनुकंपां सुसमीक्षमाणं भुञ्जान एवात्म कृतं विपाकं हृत्वाक्वपुर्भिर्वितता नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग सांगिलारी तुगेली उतुलकी इनहेरिटेड जावन आशिल्लें मिगेने उतुलकी पास्ट डीड उतुलकी कर्म हांव तें सगळें एक्सेप्ट करता तुगेली कॉस्टलेस मर्सी मात्र पुरो म्हणून देवाले मागिताय तशी हांव इतें मनसा वाचा कर्मणा हांव इतें केलें ना जाल्यार हांव तें सगळें सफरींग हांव काडटा बट हेजे देगी म्हाका तुगेली मर्सी मात्र जाय I am waiting for your mercy, costless mercy. तुतलेक आमी देवाले प्रार्थना कोरका हे सांगिल्लें म्हणटा आनीक तुमी कोणा ब्लेम कोरनाकाय तुमी सफर जाताय जाल्यार इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हिम ऑर हर एक निमित्त जावयात तागेले तो म्हाका उलयता नाल्यार ताणें म्हाका एब्यूज केलें नाल्यार ताणें म्हाका अशी केलें ताणें टॉर्चर केलें ताणें इन्सल्ट केलें तें सगळें एक निमित्त बट तें ह्या बॉडीन नाल्यार ह्या जिवान कोरून दवरलें मस्त कूट तवळी यू हॅव टू सफर बिकॉज तुगेलें तें हें ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ म्हणून सांगता प्रभुपादर सांगता that is the simple way to forgive. It's a simple and practical. Don't play or don't blame on instrument. Then to get body to blame korkanaka. It's all karma. Then other example sangila आम्ही लोन घेताय ना आम्ही लोन काणू आम्ही एक वेहिकल काण घेताना तळी लोन बोर कामळने आमगे ड्यूटी तळी बँकांत तुमी नोटीस आयन
लोन भर ना ते नोटीस कोण घेऊन येता पोस्टमॅन घेऊन येता तर आम्ही तक्क सोवल्या पुरवे नाजाल्यार तो ताजे मिस्टेक म्हणून सांगिल्यार पुरवे न्हू पुरो वी हॅव टू पे द लोन बॅक न्हय तळी नाजाल्यार कार घेवन बँक वतान तशीच आम्ही ते हाडचे आळाक नाजाल्यार आमकां कुट्ट नाजाल्यार आमकां कोण हें केलें जाल्यार ताका आमी सोवून काय दिना ओके तळी आमगेन कर्म कोरनवलें आसा तळी तें आमी लोन पे करून येवंक तशीच आमी एका पत्तास हें सांगताय ते पासोत म्हण सांगत पांडे हे फुडें हें सगळं हें ते भात सगळं घालचें पासोत तळी ते नवे नवे भात घालता तशी പക്ഷെ फुडें ആദ്യം തന്തു घालेन भात काणापडे थोडं केडुसतलो तळी आमी उंचार नवे भात घालताय പക്ഷെ പൊന്താത്തുकुन आमी काडताय पोरने भात तस सांगून काय ना आमी नवे कर्म करताय आमी चांग कर्म करताय जाल्यार ताजे इफेक्ट सगळे हेचे जन्मा मेळटले नाजाल्यार लागीं जन्मा मेळटले थोडे आमकां मेळू जावं कांय आमगेल्या चेडवांच्या हांच्यात आसतले हें सांगिल्लें म्हणटा चांग भात हुंचार घालताय तळी चांग कर्म आमी करता चांग कर्म करता तशीच चांग भात ते मेळटा नाजाल्यार आमी तिकी घालना जाल्यार वी आर रिपींग सेम थिंग आमी इतुलकी कर्म बाल्लाव कोरून दवरला जाल्यार आमकां तसलें कर्म मेळटा थळी आमी तें सगळें मनान करता बेटलाक आमी उलोवन नाल्यार दॅट इज अ सायंटिफीक रियालिटी तें तर सत्य जावन आशिल्लें तळी टुवर्ड्स आमी मनशाचेर दया कंपॅशनेट तें डेव्हलप कोरका ते स्पिरिच्युअल पॉयंट दवर न्हू आमी हें सगळं केल्लें ना जाल्यार आमी एका महात्मा ना जाल्यार आमी एक ग्रेट पर्सन म्हणून सांगू ना तशी टॉलरन्स आमी शिकूका एक व्हडलो रूप तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना व्हडलो एक रूप कशी टॉलरेट करता इवन ताका फातर बीन दिताय व्हडलो रुखारी मस्त आंबे आसतले खाल्यार दुखून ताका फातर सोन बीन दिता പക്ഷെ फातर बीन दिता म्हळ्यार तो इथे दिता आमकां आंबो तो दिता न्हय तळी तें स्वीटनेस तें तें तर ग्रेटनेस तो फातर बीन दिता त्या रुखाक बट आमकां मेळटा आंबो तळी मात न्ही उतलें व्हडलें जोड वारें नाजाल्यार उतलें व्हडलें सायक्लोन जाल्यार तो रूख हालून तिरपता इट्स अ टॉलरन्स उतले वोत्ता जाल्यार तो टॉलरेट करप जाता तशीच ताका कोण कट्ट करूं वता जाल्यार ताकाय तो सवड दिता कट्ट करून ताका खाला घाल बी ते ताका सवड दिता तळी तुले पैशनेट तुलें टॉलरन्स आमगे मनान दवरका म्हूण सांगताय तळी तें एक ग्रेट पर्सन नाल्यार एक ग्रेट पर्सनालिटी म्हूण सांगताय इज ए महात्मा म्हणून सांगताय तळी आमगेले हें सगळं आमगेले ग्रेटनेस एसल काय मात्र आमी चोवंका तुमगेले दुड्डा चोवून जावो तुमकां बिझनस हांव तुलें इन्कम मेळटा म्हूण जावो नाल्यार तशी कांय न्ही ग्रेटनेस इज द बेस्ट हें मेळटा का तें दुखून ते आळान टॉलरन्स ताका ते तुमी सोवल्यार नाजाल्यार ताका इतलें हें करना आवडाय तो क्षमेन तुमगेलगी हें करता कंपॅशनेट जावन नाल्यार तागेली मर्सी तुमकां मेळटा जाल्यार से हें सांगला म्हणटर इज ए ग्रेट पर्सनालिटी अँड इज द हें सांगताय अंतू फुडें एक स्टोरी लगेन सांगत हांव तुमकां हें कितें तीन त्रिमूर्ती ब्रह्मा विष्णू महेश्वर तांतू कोणाकी ഏറ്റവും टॉलरन्स नाजाल्यार तांतू कोणाकी ग्रेट म्हणून निमगिताय कोण एदेच मुनिमार तळी आमकां तांकां टस्ट करूं आमकां कोणा धैर्यच ना तांकां टस्ट करूं तळी भृगु महर्षी भृगुमुनी भृगुमुनी बळयताय आद्यम वता भृगुमुनी सांगता
आद्य मत ब्रह्माले ब्रह्मादि कोणी ग ब्रह्म सांग ओ पुतो भृगू यो म्हणून सांगितलं नाही भृगुनीत गेला भृगुन माइंड केलं ना भृगुन मन्ना चोयलो ना हा ये बापत ब्रह्म बापत तळी हे कशी की तांगेले आमगे हिंदू कल्चर बापाल पाय आपूण पाय पडका नाल्यार ताका नमस्कार घालका हे ताण केलें ना तळी ब्रह्मा पळयलो ब्रह्मा पळयलो जाल्यार भृगून घुवन चोयलो ना मागीर गेलो शिवा लागीं शिवा लागीं वचून ओ माय ब्रदर म्हणून सांगून आयलो तळी ताकाय कांय माइंड केलें ना तो पटोवन दवरून महेश्वर पटोवन दवरयलो भृगून सांगिना तुगे देहारी भस्म सकस तुगे देहारी दिवड सकस म्हाका पटोवन तशी बी म्हाका हग्ग कोरका नाका दूर राब म्हणून सांगता शिवाक कोपयला शिवाक कोपयन त्रिशूल काडू गेला मागीर ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ ही कंट्रोल्ड हिमसेल्फ मागीर वता विष्णू लगी वच्चानीक तो अनंत शयनार पडलो तर आनीक लक्ष्मीदेवी पायू पोरसून दिता हांगा भृगू गेल्यानीक अर्धारीच मुस्तिता मुस्तूनीक विष्णू हें जालो आनीक विष्णून सांगिने अयो मुगे हरदंचो चा हार्ड तर तुंगेल पायाक तुंगेल पाय चा सॉफ्ट तर तुगे पायाय तें दुखता ने हांव तुका मसाज करून दिता म्हूण सांगता हावळी हें सांगिल्लें म्हणटा तांकां टस्ट आगेलो भृगू सो ही थॉट ही इज टेलिंग महाविष्णू इज द टॉलरन्स टॉलरेट हें केलेलो पर्सन तळी तशी आमी उतुकी टॉलरेट करना पडे तो आतां एकटो व्हड जावन आमकां दिसता तळी हें सगळें जावन आतां मनान जाता म्हूण दिसता हांव सांगुचें हें सगळें तुमकां मनान जाता म्हूण दिसता तळी ഏറ്റവും जावंका जाल्यार न्ही आमी कंपॅशनेट जावंका आमकां वेगळ्याचेर मर्सी दवरका आमकां टॉलरन्स जावंका आमकां ह्युमिलिटी जावंका आं वेगळा फीलिंग आमी मनान कोरका इतली पसावतो आमचेर इश्ट केल्ल्या मागीर आमगेन कर्म फलम आमी मनान कोरका वेगळाक आमी ब्लेम करचे पशी आमगे कर्म फल आमी मनान कोरका मागीर हांवें सांगलें म्हणटा अशी रामायणांतू नाजाल्यार आमी मस्त एग्जाम्पल आमकां कळटा लॉर्ड रामान रावणाक डिफीट केलं हे रामचंद्रान देवान रावणाक मारलो रावणा मारनू हांगा विभीषण आस तळी ताणूतलेच बलावपण सगळं केलें आसत तळी राम सांगतलो तूं वचून तागेने फायनल कर्म सगळं कोरका रिच्युअल्स कोरका विभीषण सांगता ना 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 हांव कोरना ताणें मस्त तुमचे लेगी बल्लाव केलें आस रामचंद्रा लेगी बल्लाव केलें आस सीता मैया लेगी ताणें बल्लाव केलें आस सीता मैया ओड्डून व्हेली आसा हांव ताका हें कोरना तळी रामचंद्र भगवान सांगत ती म्हळ्यार तूं ताजेरी हेट नाजाल्यार ताजेरी विद्वेश दवरूपणा विद्वेश करू दवरूपणा ताणें केल्लें न्ही चुकीत ताणें मगे बायलेक सीता मैयाक ओड्डून व्हेलें ताणें केल्लें चुकीत बट तुवें ताजेरी विद्वेश नाजाल्यार हेट्रड म्हळ्यार न्ही तें दवरूपणा तूं वचनीक तागेलें फायनल रायट्स फायनल कर्म करी म्हूण सांगता तावळ मात्र विभीषण मुखार वता तळी ते रामचंद्रान ते विभीषणाक सांगून दिलें न्ही हाव टू फॉरगिव्ह म्हळ्यार न्ही हांगा येता मागीर हें सांगलें म्हणटा पांचालीक
महाभारत युद्ध सगळं झालंय, सगळं चगडुवांक सगळं अश्वत्थामान सत्तांगे मारलो. सत्तांगे 5 जण राती येणू पंच पांडवाले 5 चगडुवांके मारलो. मागीर तावळी मागीर सागे उत्तरांचल मात्र परीक्षित तावळी 5 जणांके मारूनिक तिगेन हर्दन तुतुलन दुःखूनस तावळी कृष्ण अर्जुन इकोनु तेरू गेमुत्तनी निका अश्वत्थामा ಒಡ್ಡು हडतेनी आणि ताका मार काकी नाका म्हूण तळी पांचाली सांगतली हे 5 जण चड्डू गेल्ले दुःख म्हाकस तळी ताका मारूपणा इत म्हळ्यार तो तुमगेल गुरुल पुत्रू अश्वत्थामा म्हळ्यार द्रोणाचार्याल तुमगेल गुरुल पुत्रू हेका ब्राह्मणाल पूत आम्ही तशी हिंस करूपणा ताका पनिश कोरका बट डोंट किल हिम इत म्हळ्यार हांव तुळकी दुःख हें करता तशी ती कृपी द्रोणाचार्याल बायल कृपी उतूल मात्र रडतली तागेला उतूल मात्र रडतली तेगून ताका मारूपणा तावली ते ताका पनिश करताय ताका अर्ध केस काडता तागेले निडला हांवें ते आजी मणी आशिल्ली ती निकाळ काडता आनी ताका भांडा बळयता तशी पनिशमेंट दिलं ताका आनीक ताका शापूय मेळता चिरंजीवी ताण मूर्न तिरबूक चिरंजीवी जावन ताका शापूय मेळता तावली तशी मागीर ते जगाय मदाय अंतुच्चय नित्यानंद प्रभु is asking forgiveness for Madai. Eko purla kaanu eka ye antu Chaitanya Mahaprabhu ಲೀಲೆ ಅಂತು ಪುಟ್ಟಲ eko purla kaanu Madai Nityananda Prabhu ka marta hanga ನಿಡಲಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತವಳಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೋಪ ಇಲ್ಲೋ ತವಳಿची सुदर्शन चक्र काढलाय धान नित्यानंद प्रभु पाया दत्ता होय हे प्रभु तुमगेल ये अवतारू आळा मार्च नाही तुमगेल अवतारू संकीर्तन मोमेंट तुमका जप हरे कृष्ण मोमेंट नाजलारी संकीर्तन प्रचलित कोरका जल देवापासून प्रचलित कोरका जल्याने अवतारत तुम्ही ये अवतारा तुम्ही मारूपणा म्हणून सांगून तुम्ही मापदी आहे म्हाका कसलना म्हणून सांगून हांव शमीत जालो म्हणून सांगता तशी आमकां एक आमचो तुका स्टोरी सुद्दां हे मना कोरका आमी कशी ते हे सिच्युएशनारी आमी कशी क्षम दिवंका म्हळ्यार आमी मना कोरका जानस मागीर हें सगळं सांगीन जाल्यार थोगड्यां तूं आमी क्षम करूपणा म्हळ्यार लगीन आमी भगवद्गीता मना करताय chapter 1 to 36 श्लोक तातूंत परपोटारी प्रभुपादर सांगत कोणाकी आमी फॉरगिव करूपणा म्हळ्यार कोणकी विश दिता आमकां 6 जाणांक आमी क्षम दिवच्यापणा आमकां कोणकी विश दिता ताका आमी क्षम दिवच्यापणा ताका मारका म्हूण सांगत मागीर कोणकी घर उज्जो दवरता ताका मारका दुसरें तिसरें कोणकी आमकां एका कोयती कुराडी ना जाल्यार हें कितें खंडे सज्जन नाल्यार पेस्कातेन आमकां मारूं येता ताका शूट बॅक तेसलाळांक मागीर कोणकी आमगे रिचस नाजाल्यार आमगे धन सगळं घेवन वता ताका फॉरगिव करूपणा मागीर कोणकी तुमगेने स्वत नाजाल्यार तुमगेने स्थल तुमगेने तुमी राबूचे नाजाल्यार तुमगेने हे गद्दो गज्जनी नाजाल्यार तुमगेने ग्राउंड कोणकी घेवन वता तांकां तुमी फॉरगिव करूपणा मागीर लास्ट वन हू किडनॅप्स वन वायफ कोणाकी बायलेक कोणी किडनॅप करता जाल्यार ताका फॉरगिव करूपणा हें सगळं सांगता
आणि तू उतून पॉइंट मी मनान केलें म्हणचो का वन हू किडनॅप वाईफ सीता माया गेंगेला दिकुनु रावण मार का जल ओके वन हू ऑक्युपाइज अनदर लँड हस्तिनापुरा उणेस स्थळ दिल्या ना वय वय त्यावेळी तांका मार का जल वन हू प्लंडर्स रिचर्स तांका मार का जल हा कौरव सेना सगळं मार का जल त्यावेळी हे सगळं कृष्णाच एडवाइस दिता कोणा मारका कोणा मारू पण ते लगे आम्ही मना कोरका आता कित्याक आम्ही फॉरगिव्ह कोरका म्हणून सांगून न्हू वाचिने कोणा फॉरगिव्ह करू पण म्हळ्यार लगे ना आम्ही मना कोरका तशी आयचे सेशन हांव समाप्त करता कोणाकय इथे डाऊट आसल्यार म्हाका जमचे मट हांव तुमकां एक्सप्लेन करूचे इत्ता ट्राय करता तुमकां काही मनान जालें म्हणून म्हाका दिसता ओके थँक्यू थँक्यू